चीप पब्लिसिटीसाठी यांनी हा केलेला स्टंट आहे। जेव्हा ते आमच्यावर आरोप करतात तेव्हा त्यांच्याकडनं आमची ही अपेक्षा आहे की त्यांनी अशा गोष्टी करता कामा नये। सुरू करून 8ही दिवस काही झाले की तुमचे नारळ संपले आणि संपूर्ण पणजीमध्ये पण थोड्याफार फरकाने हाच प्रकार आहे की तिथे नारळ उपलब्ध आहेत किंवा चांगल्या प्रतीचे नारळ उपलब्ध आहेत असा काहीच प्रकार नाही आहे। आणि कोळे खंयचे आउटलेटाक अजून नाल येलो नाही। तुम्ही पेंचीम वोतान दिले, फातोर्डा वोतान दिले, तेश कोन कोणे कित्याक दिले नाही दिना। हांव कितें म्हणटा जायना वच बरें, कित्याक लोकांक फोटींग कोण सांगताय। गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता चल तुमकां आनी 15 दीस दितात आनी 15 दिसाचो टायम दितात। इम्प्लिमेंट इन ऑल द 900 outlets. Goa has got around 900 horticulture outlets and we are telling the government that we are giving you all another 15 days time, and if you all fail to do it then I feel that morally they don't have right to sit there. Parrikar doesn't have right to sit as a CM, and the next whatever आमचे कितें आसा पळय that we will come out and we will let you all know. आम्ही शेतकी मंत्री विजय सरदेसायाक मेळ्ळे। तो म्हणटा नाल्ल पावतले। महिला काँग्रेसीन बेटेच तियात्र करचे न्ही। आमची पयली ऑर्डर आशिल्ली 1.5 लाख नाल्ल। 1.5 लाख नाल्ल आमी ऑर्डर दिल्या, पूण 1.5 लाख नाल्ल आमचे कडेन पावूंक ना, कित्याक सप्लायाचो इशू आहा। मागीर आमचे कडेन पावून ते आउटलेटान पावूंक ना। थोडी आउटलेटां घेनात, कित्याक घेनात कित्याक आमी तें हें दवरलेलें की LPG कार्डाची यादी उरपाक जाय आनी त्यो रिकॉर्डाक दाखोवंक जाय, तांकां ती कटकटशी दिसता, सो ते हें करना। सो महिला काँग्रेसीन कांय नवे शोध लावंक ना। महिला काँग्रेसीन हें तियात्र करचें न्ही। आमी सबसिडायज कोकनट पावोवपाक जें कितें करूंक जाय तें आमी करतात। पावपाक सगळ्यां कडेन थोडो टायम लागतलो, 1 आठवड्यान पावतले म्हणटा आनी सांगिल्लें आहा। This is basically seeking cheap publicity. So they should not do this. They should do something better. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि भीमा पाटील।